बायणा लायटिंगाचेर काम करपी दोग लायनमॅनांक शॉक बसलो। ही घडणूक सोमारा सकाळीं घडली। दोगूय लायनमॅन रवींद्र भवना लागसरच्या लायटीच्या खांब्याचेर कसलेंच सेफ्टी टूल वापरिनासतना बेजबाबदारपणान काम करताले म्हूण लोक सांगतात। शॉकाच्या धपक्यान जमनीर पडिल्ल्या दोनूय लायनमॅनांक लोकांनीच हॉस्पिटलांत पावयले। बायणा रवींद्र भवना लागसरच्या लायटीच्या जंपराचेर चडिल्ल्या दोन लायनमॅनांक शॉक लागलो। लायनमन ग्लोजा सारकिल्यो गजाली घालनासतना काम करताले म्हूण थंय जमिल्ल्या लोकांनी सांगलें। आवाज येतरी भायर येवन पयले जाल्यार एकलो ऑलरेडी पडलेलो आशिल्लो जमनीचेर आनी दुसरो आशिल्लो तो वयरूच आशिल्लो, म्हणल्यार लोंबकळटालो। हांकां पळय जाल्यार एक सेफ्टी म्हणटा ती काय आसना। हे आमचे इलेक्ट्रिशियन जे काम करता, ग्लोव्ज ना, गनबूट ना, सेफ्टी मेजर्स कांयच घेयना। आनी इवन पडटरी कोण जर हे करपा जाय, एक डिजास्टर मॅनेजमेंट कितें आसपा जाय तो हेंचे कडेन ना। एमर्जन्सी सिच्युएशनाक कितें करपाचें, कशी हँडल करपाची हे हांकां ट्रेनींग दिवपाक जाय। आणि तिंगा असो उबो रावलो। हांव सजमला कितें सकाळ पडलो म्हणजे गांवार चड जालें। तुमी काम करताले? काम करपाक वयर वयताले। चड जालें आनी हें मारलें, लिकेज मारलें। तुमी लायन ऑफ केल्ली? हय, ही लायन डेड आसा आनी दुसरी लायन ऑन आसा मरे। हां, ती शॉर्ट जावन येयली न्हू ती। घाळपणाक लागून लायनमनांक शॉक लागपाची ही पयलीच गजाल न्ही, मात लायनमन सुदारनात। दोनूय लायनमनांक लोकांनी व्हरून सध्या खाजगी हॉस्पिटलांत घाल्यात। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। वेर्णेच्या फायझर फार्मास्युटिकल कंपनीच्या कामगारांनी मडगांवां सर्कला कडेन धरणे धरले। कंपनीन बेकायदेशीरपणान कामावयल्यान काडल्यात म्हूण कामगारांनी कंपनीचो निशेध केलो। फाटले सुमार 82 दीस ते बेकार आसात। कंपनीत कामार घेवन न्याय दिवचो म्हूण कामगार मागतात। कामगारांनी पणजे कांय दिसां फाटीं धरणे धरिल्ले। सरकारान मदीं पडून विशय तडीक लावचो म्हूण कामगार आतां विशय सरकारा कडेन व्हरपाचे आसा। आमकां 11 जाण सस्पेंड करून रिमेनिंग जे एम्प्लॉयज आहेत तांकां इल्लिगली भायर दवरले कंपनीन। आमी भायर रावंक ना आनी तेज्या उपरांत आमकां 4 जाणांक टर्मिनेट केले, वीच वॉज इल्लिगल। आनी 3 म्हयने जाल्यार आमी भायर आसा ते पळय, नो सॅलरी, कांयच ना, आमकां पेमेंट कांय ना। आमची 59 टोटल वर्कर्स आमी 52 आसले आसा अजून। आनी तेंचे फाटल्यान सगळी तेंची फॅमिली सफर जाता। दिस इज आवर सेकंड डेमॉन्स्ट्रेशन। आमी फर्स्ट डेमॉन्स्ट्रेशन इन द फ्रंट ऑफ श्रम शक्ती भवन केल्लें पणजे 15 तारखेक। तेज्या उपरांत कांयच रिस्पॉन्स मेळोंक ना, नो एक्शन वॉज टेकन, कांयच कोणी एक्शन घेवंक ना। आनी हें आमी फॉरवर्ड करतले, आमी एवरी सिटीन वचोन हें डेमॉन्स्ट्रेशन करतले। आमकां अपेक्षा आसली गोव्हर्मेंटाचेर की गोव्हर्मेंटाची आमकां यंत्रणा कितें तरी मदत करची आसली, पूण आजून पर्यंत आमकां गोव्हर्मेंटाची यंत्रणा कांयच मदत करूना। आनी आजून आमकां अपेक्षा आसा गोव्हर्मेंटाचेर की आमकां ते मदत करतले अशी। आनी गोव्हर्मेंटार इंटरफियर जावन ते प्रॉब्लेम सॉल्व करचो कितल्या बेगीन। आतां पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। गोयच्या अनुसूचित जाती आनी जमातींच्या अधिकारांचेर सरकारान जागृताय कार्यावळ दवरिल्ली। कार्यावळीक आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार आशिल्लो। सरकारी अधिकाऱ्यांनी सामाजीक येवजण्यो सांगल्यो। या एसटी कम्युनिटीचे शीत लक्षात धरून, एससी कम्युनिटीचे शीत लक्षात धरून ज्यो योजना आखल्यो आनी समज राष्ट्रीय स्तराचेर जेन्ना एखाद्या राज्याक जेन्ना वता आमी तेन्ना ते चर्चा जाता की अक्षरशः की गोंय सरकारान आमी जे योजना केल्ल्यो आसात ते पळोवन अक्षरशः ते बाकीच्या राज्याचे लोक भारावन वता। राष्ट्रीय विचारधारेच्या मुख्य प्रभावांत ते आसा न्ही, आमकां सगळ्यांक आमकां व्हरपाचें आसा। बिझनेस गोवा मॅगझिनाक 6 वर्सां जालीं। ह्या नेमाळ्याच्या 6व्या वर्सुकी अंकाचें हालींच प्रकाशन जालें। I take every step of my work, of my day, thinking and praying to my Kuldevats, Sri Maharashtra Sri Damodar. And every time I work on something which is creatively oriented, I pray to Goddess Saraswati, and they guide me in my endeavors. Readers have been the backbone of this entire idea. Without them, we would be nowhere. हालींच मडगांव पालिका आनी एक्टिविस्टां मदीं जाल्ल्या तणावा उपरांत एक्टिविस्टांची कोयर, ट्राफीक आनी शारांतल्या बाकीच्या प्रस्नांचेर खासा बसका जाली। बरे नगरसेवक हाडचे म्हूण एक्टिविस्टांनी वेंचणुकीची स्ट्रॅटेजी प्लॅन केल्या। आमी आतां वचून लोकां मदीं वतले आनी बरे कॅन्डिडेट आयडेंटिफाय करतले आनी तांकां आमी पिपल्स कॅन्डिडेट म्हणून फील्ड करपाचो हो यत्न आसा। प्रादेशीक आराखड्याचेर फक्त आश्वासनां आनी डेडलायनी दिवचे परस सरकारान जाता तितले बेगीन लोकांक विस्वासान घेवन आराखडो तडीक लावचो म्हूण युनायटेड गोवन्स गटान मागला, नाजाल्यार खंय आंदोलन करतले। हो जो रिजनल प्लॅन आसा तातूंत खुबश्यो म्हणजे हे आसा घोळ जाल्लो आसा।
आनी ताका लागून जे NGOs GBS सारकी जी संस्था आसा जावं बाकीचे गोंयचे जे एनवायरमेंटल इश्यूज घेवन NGOs जे झगडटा गोंया पासत तांकां हांव उलो मारता की सगळ्यांनी एकठांय जावन आतां एक मोठें एजिटेशन करपाचो हांगा वेळ येयल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.